नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार शहर हब्बुवाडा रस्ता दुरुस्तीसाठी विश्व कन्नड रक्षण वेदिका रिक्षा चालक हेमची तर्फेन राज्यपालाक मनवी. कारवार शहराच्या भांडीशिट्टा मार्ग रस्त्याच्या खड्डेमय झाल्या दुरुस्तीसाठी विश्व कन्नड रक्षण वेदिका आणि रिक्षा चालकान हेमी आक्रोश व्यक्त करून कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धरणेक बसून सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर मान्य जिल्हाधिकारी मार्फत राज्याच्या राज्यपालाक मनवी दिली. कारवार शहराच्या हब्बुवाडा रस्तो संपूर्ण खड्डेमय झाला असून कारवार नगरसभेच्या संबंधित अधिकाऱ्याक परत विनवणी केली तरी निर्लक्ष केल्यान अखेर हो आंदोलनाचो मार्ग स्वीकारण ही मनवी राज्यपाला दितात असे या मनवीत नमूद केला. या रस्त्यान रिक्षा चालकाल्या वाहनाची दुर्दशा आणि अपघातात जीवहानी जावचो प्रकार वाढतेर आसात. रस्त्यात फोंडे आसात काय फोंड्याचोच रस्तो आसा हे कळच मुश्कील जाला असे या अर्जेत नमूद केला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. अयोध्येत श्री राम मंदिरात स्थापन केलेल्या श्री गणपती मूर्ती कलाकाराक सन्मान. अयोध्येच्या श्री राम मंदिरात श्री गणपती मूर्तीचे कोरी काम केले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे होन्नावर तालुक्याचे श्री विनायक गौडा केक्कार हेमका जिल्हा बीजेपी पक्षा वतीन सन्मानित केले. या वेळार मान्य जिल्हाध्यक्ष तसेच राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हजर आशिल्ले. मूर्ती कलाकाराक आदरपूर्वक सन्मान करून पक्षा वतीन शुभेच्छा दिले असे कळला. महात्मा गांधी हुतात्मा दिसा निमित्तान सभेचे आयोजन. कारवारच्या सुभाष सर्कला लागी सौहार्द कर्नाटक आणि कन्नड साहित्य परिषद जनपद संघटना आणि इतरान महात्मा गांधी हुतात्मा दिसा निमित्तान मंगळवार 30 जानेवारी दिसा मानव सरपळीकन बहिरंग सभा केली. सभे पयली कारवार नगरसभा उद्यानवनात आशिल्ल्या गांधी पुतळ्याक हार घालून पूजा करून उद्यानवनांतल्यान शहरांतल्यान मिरवणूक काढून सुभाष सर्कला कडेन सभा घेतली. या वेळार CITUचे जिल्हा संघटना कार्यदर्शी यमुना गावकर हेमी सांगले की गांधीजी गुळी घालून मारले खरे पण तेमगेल्या व्यक्तित्वाचो अंत जालो ना. तेमगे तत्वाक अंत करूक देशभक्तीक अंत करूक साध्य जालें ना. प्रत्येकट्यान गांधीजीले तत्व पालन करू जाय अशें सांगून सौहार्द परंपरेच्या अभियानाबद्दल प्रतिज्ञाविधी स्वीकारली असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಗಾಂಧಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರವಾರದ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ 30 ಜನವರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಕೈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆದು ಸೌಹಾರ್ದಿತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। होन्नावरात मच्छीमारी महिलाचेर लाठीचार्जाचे दौर्जन्य क्रम घेवची मागणी। होन्नावरच्या कासरगोड टोंका ग्रामात खारवी समुदायाच्या लोकांचेर पोलिसांन लाठीचार्जाचे दौर्जन्य करून अपमान केल्ले दुर्दैवी घटना विरुद्ध ताबडतोब क्रम घेवूं जाय म्हूण स्थानिकांनी आक्रोश व्यक्त केला। होन्नावरात कासरगोड टोंका ग्रामात जावच्या बंदर निर्माण या विशयाचेर या महिला भुरग्याचेर पोलिसांन लाठीचार्ज करून स्थानिकांचेर दबाव हाडतात। मच्छीमारी लोकांचेर लाठीचार्जाक आदेश दिवच्या वरिष्ठां विरुद्ध सुद्धा क्रम घेवूं जाय अशें स्थानिकांन मागला। ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇರಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ। ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ CRZ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಹೈ ಟೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು। ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೈ ಟೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು। ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।